बाबू कवळेकर, बाबू आजगावकर आणि लोबो मायकल लोबो हे तिगूय बोवाळ मारतात की नुस्तें पळय आसा भायलें नुस्तें हाडा म्हणून. कित्याक लागून भायलें नुस्तें हाडा? आमच्या गोंयांत नुस्त्याचे इतले पीक आसा. तुमी एकूच जेटी पळया, बेती बेती वचा आनी पळया थंयसर कितल्यो गाडयो भरून नुस्तें भायर वयता ते. अरे तितलें उत्पन्न आमकां नुस्त्याचें आसतना भायल्या लोकांक गोंयचें नुस्तें खावपाक सोदता आनी तुमी तें फॉर्म्युलनाचें नुस्तें हाडून आमकां खावंक सोदता. आनी म्हाका बाबू कवळेकाराक सांगिल्लें आसा, अरे तूं ऑपोजिशन लिडर मरे, तूं वचून बेती जेटीर उबो राव आनी पळय मरे कितलें नुस्तें आमकां येता तें सांजेचें. सकाळचे लोक नुस्तें कितलें हाडटा तें पळया मरे. आनी इतलें नुस्तें आसतना आमकां फॉर्म्युलनाचें नुस्तें खावपाक तूं सांगता की भायलें नुस्तें घेवंक जाय म्हणून. कित्याक? कसले गरजे? आमकां आमचें नुस्तें भायर गेल्लें बी नाका, तेंचें नुस्तें भायर येयल्लें बी नाका. विश्वजीत राणेन जो निर्णय घेतला, बंदी घातल्या, ती आसूनी फॉर्म्युलन चेक करूनी जर तांकां दिसता जाय जाल्यार एज पर गव्हर्मेंटाच्या कायद्या प्रमाणे तें नुस्तें आहा तें चेकींग करा. मागीर हाडा. कित्याक जाय पडना आमकां? तेंचें चेकूय नाका आनी तेंय नाका. आमचें म्हणणें आसा की भायल्या नुस्त्या परस आमच्या गोंयच्या हितून दर्यान इतलें नुस्तें आसा तें काय. कालूच आमी मडगांव एक टेम्पो धरलो, कितले तरी गोंयचेच नुस्तें ते पुसलेले ते कुंकळे हितून खत करपाक सारें करपाक ताका व्हरताले. इतलें नुस्तें जर कुसता आमचें जाल्यार भायलें नुस्तें आमकां कित्याक जाय रे? फॉर्म्युलनाचें नुस्तें आमकां खावंक जाता. आमकां फॉर्म्युलनाचें नुस्तें खावपाचें ना. गोंयांत आमचें नुस्तें आहा तें आमकां नुस्तें दिया बस, आनी कांय ना. भायलें हांव खरें परत एकदां सांगूंक सोदतां की आमकां गोंयकारांक नुस्तें कमी जाल्यार जाता, पूण आमकां भायलें नुस्तें नाका.